टीचर केस करा अशी मी सांगलेली आपण ते पळयता तुम्ही आमकां न्हू खूब त्रास जाल्ले आसा आयताले मग तुम्ही सारखे आसूंक जाय आमकां आम्ही आता सगळ्यांनी सांगले ना तुमच्या वांगडा आसा कुडचिरे गावातल्या 12 जण देवस्थान वाठारात सरकारा वतीन कोयर प्रकल्प करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात। 44,000 चौखण मीटर सुवात संपादितय केल्या। मात कन्स्ट्रक्शन अँड डेब्रिज प्रकल्पाच्या नावाखाला सरकार गावात कोयर प्रकल्प हाडटा असो दावो लोकांनी केल्लो। फाटल्या बिरेस्तारा तिडकेल्या लोकांनी रस्त्याचेर देवून जमनीच्या सर्वेक्षणाक विरोध केल्लो। ताचे उपरांत लोकांनी खास ग्रामसभा आपयल्ली। आयतारा सातेरी देवळात जाल्ले हे ग्रामसभेक बायला तरणाटे मेळून 500 परस चड लोक हाजीर आशिल्ले। हे ग्रामसभेक नियोजित प्रकल्पा वयल्यान बरोच बोवाळ जालो। आमकां गावात कसलोच प्रकल्प नाका अशी भूमिका लोकांनी घेतली। दुसरे वटेन आमी गावाच्या फाटल्यान आसा अशें पंचायत मंडळान स्पश्ट केले। कुडचिरे गावात राज्य सरकारतर्फे कचरा निर्मूलन प्रकल्प राबविण्याचे ठरविण्यात आला असून या प्रकल्पास आजची ग्रामसभा सर्व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत विरोध करीत आहे। ग्रामस्थांच्या जमिनी बळकावण्याचा हा सरकारचा डाव असून सर्व ग्रामस्थ या प्रकल्पास कडाडून विरोध करीत असून हा प्रकल्प कायमचा रद्द करून कुडचिरे गावातून हद्दपार करावा असा ठराव सर्वांमध्ये सांगितला आहे। त्यांनी सर्वे केली, आम्ही आंदोलन केले, पण ते आमचे 12 जण देवस्थान आहा ते कितक्याशा पिढयांचे ते आमकां कांय खबर ना आणि हे थंय येवन आमची घाण हाडपाक तयारी केली। आमकां ना कळटा, आमकां सांगपाक जाय आसलें तेंच्यांनी आणि कळोवंक जाय आसलें की आमी बाबा अशें करता तेन्ना आमी तांकां सांगतले आसले हे अशें जावचें न्हू म्हणून। आता तुमची भूमिका कितें आसा? आमची भूमिका आमकां नाका, कसलोच प्रकल्प नाका गांवांत नाका गांवांत नाका। आनी तेंच्यानी बाय बोर्सान सुरू केलो जाल्यार बोर्सान गेले आमचो विरुद्ध आहा, आमचो विरोध आमी मुख्यमंत्र्यांनी सुचयल्ले की तुमकां जर हांगा जर ह्या जाग्यार नाका जाल्यार दुसरो जागो तुमी दाखोवचो। आमी दाखोवंकय शकना, करूंक दिवचे ना। सीएमान कोणी हाडले आमदार जो येयलो हांगासर बेकायदेशीर हो आमकां प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता ते आमदारांनी सीएम गांवाच्या विरोधान पंचायतीक बॉडी सगळे आपल्या घरा कडेन येयले सीएमान आपोवन आणि तांकां खुशी केले आमी एक कितें तरी वेगळें करता तुमकां बरें लागून करता अशें तांकां सुचयलें। आणि हो प्रोजेक्ट आमकां गांवच्या लोकांक कांयच खबर ना, तांकां सुचयलें आणि तांकां घरा कडेन व्हरून हांगा परत पावयले हांगासून आणि ते ह्या कडाळेक आमी ताका विरोध केलो अशें आणि बाय फोर्सान तेंच्यांनी सर्वे करपाक पुलीस प्रोटेक्शन 500,000 रुपया पाठवून दिले आणि तांकां पुलीस प्रोटेक्शन आमी सगळे लोक वचोन ताका कडाडून विरोध केलो भयंकर हांकां। आणि अशेंच आमचो सगळ्या गांवच्या लोकांचो कडाडून विरोध आसलो हेच्या करपाक लागलो जाल्यार प्रोजेक्ट चालू केलो तरी आमचो कडाडून विरोध आसलो आणि हो प्रोजेक्ट आमी बंद पडटले। खरें म्हणजे कितें आहा 12 जण म्हणजे हे कमी सादारण न्हू, आमचे म्हणटा ते सर म्हणटा ते शेकड्यांनी दवाड मारलेले आहा आणि आमचे 12 जण फक्त गेल्ले आहा। 12 जाणांक 12 आमी गुन्हे दिल्ले आहा आणि ते देव लोकांक हे आहा आणि एक वेळ कोणी खोटें करी काय करी जाल्यार तो आडवो येवन तिथं न्हिदतलो आणि तो हे करून हे करतलो आणि फुडलें आणि कांयच करून पावचो ना। तो निरंकारी आणि हो 12 जण सारखे एक सेम आहा आणि हे ना आणि हे कुडचिऱ्या गांवांत म्हणटा ते कोणाचेच हे सादचेले ना अशें तुमचे कडेन हे मागणी मागता आणि जे कोण खोटें करी काय तेचे तेका। गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचिरेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।